जुवां प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 5 ओळी 19 ते 29. पुताचो अधिकार. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, आपणाचेच वस्तूंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलें पुताक दाखयता, आनी तुमी अजाप जावचे खातीर हांचेहून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. जसो बापाक मान दितात तसोच पुताक सगळ्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण ताणें मनसुबी करचो सगळो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जीं कोण पुताक मानिनात तीं ताका धाडला त्या बापाक मानिनात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर बावार दवरतात, तांचे सवें सासणीक जिवीत आसा. असल्यांक आनीक खास्तेचें फर्मोण ना, पूण तीं मोडणांतलीं जिविताक उतरलीं. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, मेल्लीं मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं, आनी जीं कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो, होच तो वेळ. कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सवें आसचें म्हूण बापान ताका देणें केलां. आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. समाधीनी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणीं वायट केलां तीं खास्त सोंसूंक उठतलीं. असलो वेळ येवचो जालो.